गोंयांत काजू महोत्सवाचें आयोजन करतले. सद्याक राज्यांत आफ्रिकेंतल्यान काजी आयात करतात. फुडल्या 5 ते 10 वर्सां काजू उत्पादनांत राज्याक स्वयंपूर्ण करपाक लागवड वाडयतले म्हूण आमदार डॉक्टर देविया राणे उलयल्या. अर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आज मॅडम दिव्या राणे आमची आमदार तशीच गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन चेअरमॅन केम विथ अ न्यू आयडिया, अ थॉट वीच गोंयांक जाय पडटा. टुरिजम आमी जेन्ना फुडें वता तेन्ना गोंयचें अस्तित्व कशें शोकेस करप, कल्चर, हेरिटेज, ट्रेडिशन्स हे आमी हाजेर उलयत आसा. सो आज आमचे आमदार आज हांगा येवन शी हेज कम विथ द कन्सेप्ट ऑफ हाव टू टेक कॅजू अहेड. जरी आमी म्हणटा काजूचे बी, कॅजू नट is something what we are having in Goa in different forms. With the whole world needs to understand it. ताजे प्रोडक्ट्स कितें आसा, बाय प्रोडक्ट्स कितें आसा, हाऊ डू वी डू विथ कॅजूज, कॅजू नटाचो त्या फळाचो कसो वापर जाता आनी तो वापर जगभर करून हाऊ डू वी इन्क्लूड इट विथ टुरिजम इज वॉट ऑन अ कोलॅबरेटिव्ह मॅनर वी हॅव डिस्कस टुडे. CII इज ऑलरेडी पार्टनरिंग दॅम इन टर्म्स ऑफ देअर थॉट्स. सो तांणी तांचे विचार प्रपोजल आतां धाडून वील नीड टू से हाऊ टू टेक इट अहेड. February in Sumar they want to have a precursor. I think by Divya will talk more on it. In May, April, May they want to have the event, which will be more on a Kaju festival, which will allow us to understand the fruit better, the usage better, the utility better. आणि एक हे जे गोंया जाता म्हणजे एक काजूच्या हातूंतल्यान निरो जाता, उर्राक जाता, फेणी जाता. हाऊ वी हॅव दीस थॉट्स गोईंग. सो ही प्रोसेस कसो जाता थंय आमी आमचे काजू, आमचे लोकल काजू कशे आमी भाजून कशे खातात ॲक्च्युली लोकली गांवांनी तें दाखोवपाक की कशे काजू थंय ते तुका दुकानांनी गेल्यार ते तुमकां तशें मेळनात आनी ताजी टेस्ट एकदम वेगळी आसता. सो ते कशे लोकली कशे जाता, सो तो प्रोसेस. ताजे भायर जे कॅजूचे फेणीचे जे वेगळे वेगळे पळय ड्रिंक्स बनयतात, कॅजूचे वेगळे वेगळे अलायड प्रोडक्ट्स आसता, कॅजू फ्रूट वेगळे वेगळे शेफ्स, टॉप शेफ्स यूज करतात जेवणांनी. आनी आमकां आमी येवजू पसून शकपाना की हे कॅजूचे अमके अमके अशे डिशीज जाता, कॅजूचे अमके बाय प्रोडक्ट्स जाता, कॅजू बटर जाता, कॅजू जॅम जाता, ड्रिंक जाता, हें आमकां खबर पसून ना. सो दीस नीड्स टू बी प्रमोटेड.